लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता येऊन सो आसा ताचे विशयेन परगटणी लोकांचो अत्रेग आता वाडोवन येतलो आनी जू अंश काय ख्रिस्त काय म्हणून हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. ह्या पासत जू हांव सगळ्यांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, पूण म्हजे प्राज सक्तीवंत एकलो आसा, ताच्या वणांचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्रात्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. देवाचें उतार हें. क्रिसमस लग्गी आयलें, नवें वर्सूय लग्गी आयलें. ह्या संदर्भी आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा, आमचे भितर आसची उज्या सकत भायर हाडया. आमचे भितर आसची ती उज्या सकत भायर हाडया. कॅथोलिक पवित्र सभेच्या दोतोरनेच्या बुकांत 696 अंक अशें म्हणटा, उजो जावन आसा पवित्र आत्म्याद्वारे रूपांतर करच्या सक्तेचो संकेत. उजो जावन आसा पवित्र आत्म्याद्वारे रूपांतर करच्या सक्तेचो संकेत. ह्या वेळार आमी आतां जेजूक ताजो बर्थडे आचरण करता म्हणटा आसतना आमी चिंतूंक जाय थंयसर दोन तरांचे जेजूचे येणे आसा. एक पयलें ताजें येणें आनी उपरांत लास्ट कमींग, या सेकंड कमींग म्हणटा आमी, त्या वेळा येवचें येणें. आमी सगळो बिजी आसा खंयच्यान ताज्या पयल्या येण्यांत आयिल्लो तो दीस संभ्रमता, संतोश संभ्रम जेस्त. पूण ताणें आयिल्लो उद्देश कितें जर तर आमी सोडलें जाल्यार आमी खंयसर पावता. आयचो पवित्र पुस्तक म्हणटा, सांज हांव सांगता तो जावन आसा येवचो तो पवित्रात्म्यान आनी उज्यान अभिषेक करचो. पवित्रात्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दिवचें आसलो. जर या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीच्या उज्यान अभिषेक करचे आसल्यार जेजू 2000 वर्सां पयलें आयलो. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत क्रिसमस आचरण कर, नव्या वर्साक पांय दवरतना आमचें आचरण खंयच्या स्वरुपाचें जायचें म्हणल्या विशयांत एक मोठो आयच्या दिसा नियाळ करना आसा हांव. सर्वेस्वर देव आशेता म्हजें आनी तुजें व्यक्तित्व एक क्रियाळ म्हणजे डायनॅमीक जावन आसा जें म्हणून हर एकल्याचें आमचें व्यक्तित्व एक क्रियाळ वा डायनॅमीक ह्या जीवसणेचो व्यक्ती जावन आमी हांगासर जिवंक जाय. सिराकाच्या ग्रंथांत 48 अध्यायान पयलें वाक्य म्हणटा, तेदना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो, ताजे भितर सुडी सारकें ताजें उतार सुडी सारकें जळ्ळें. पळया, एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो. कशें उज्या सारकें उठचें? ठम्मकन हे उज्याक गेलें इल्लें तालगडे म्हणून कशें रप्प उजो वयर येता. त्या प्रमाणे तितलें ताजें तें ज्युसान रबक्क करून तो उठलो. आनी कितें म्हणटा, ताचे उतार सुडी सारकें जळ्ळें. सूड गुत्ता आसना आमकां आतां इल्लें उणें, पूण पयलींच्या काळार सूड म्हळ्यार इतलें हाका बरो उजवाड चिश्टे गुत्ता आसा. सूड म्हळ्यार बरो उजवाड. ओके, ताजें उतार सुडी सारकें जळ्ळें म्हळ्यार तितलें पॉवरफूल डायनॅमीक ज्युसाणेन भरिल्लें. तो कसो उरता पवित्र पुस्तक म्हणटा उज्या सारको उरता म्हळ्यार तितलें फास्ट मागन. आनी तेजे उतार उज्या सारकें म्हळ्यार त्या सुडी सारकें तें जळटा. तितलें प्रकाशमान जावन आसलें, तितलें बळादीक जावन आशिल्लें. पवित्रात्म्याच्या सक्तीन तो बरोवन, कित्याक म्हळ्यार ताजे थंय दैवीक सकत आशिल्ली आनी त्या देखून त्या प्रमाणे ताका करूंक जालें. पवित्रात्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा. पवित्र स्नाना मुखांतर त्या जेजू क्रिस्तान ह्या संवसाराक येवन म्हाका आनी तुका केल्ल्या सोडवणे वरवीं हांव आनी तूं एक क्रिस्तांव जावन पवित्र स्नान हांवें तुवें घेतला. त्या पवित्र स्नाना मुखांत म्हाका आनी तुकाय पवित्रत्व आयला. जशें एलियाचेर ती सकत आशिल्ली त्याच प्रमाणे तो म्हजे थंय तुजे थंय आसा. तर म्हाका आनी तुका कित्या
ते ज्यूसान या डायनामीक ते भोगान हांगे म्हणलें मोखान तुका भोगाप आसूंक जाय मोगाचें न्हू. जर तर आमी पळयता पळयत पुस्तकांत पावस येनातल्या वेळार 3.5 वर्सां पावस येनातल्या वेळार एलिया मागोंक लागलो आनी कितें करूंक लागलो त्या वेदीच्या बलीचेर लांकडां दवरून तांकां सांगता ये कितले कोळशे जाल्यार उदक वता. कित्याक उदक वता कितले तुमकां गंडीत धैर्य मेळाचें न्हय त्या देखून उदक जाय तितलें वता. आमी पळयता रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायान 33 वाक्य अशें म्हणटा, तेन्ना सर्वेस्परसो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान होम बली लांकडां फातर आनी धूळ लासली आनी तशेंच कळींतलें उदक सुकयलें. हें सगळें पळोवन सगळो लोक धरणीर पडलो. ताणी म्हळें सर्वेस्पर कोरस्सो देव, सर्वेस्पर कोरस्सो देव. त्या उदकान भिजल्लें, थंड जाल्लें, ती लांकडां सुक्या लांकडांक पक्का उजो मेळचो कश्ट आनी ताजे वयल्यान ताजें उदक गेल्यार कशें जायत तें लांकूड पळया. आनी असलें लांकूड सर्वेस्पर देवान आपडल्या कुडले उज्याच्या सक्तीन संपूर्ण तरान परिवर्तन जाता. हांगा आमकां कितें कळटा, जी ती पवित्रतेचें सगत रुपांतर करता. कितें करता, देवाची सगत या कांयच संवसाराच्या दृश्टेन उजो लागोंक असाध्य म्हणलें तसलें समेत रुपांतर करता. उज्याच्या सक्तीन थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा कित्याक वयर तो सर्वेस्परसो उजो पडलो आनी थंयसर कितें जालें, रुपांतर जालें. त्या देखून जो हांव म्हणटा तो आमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितालो. कोण दिता? स्वामी जेजू आमकां कित्यान दिता? पवित्रत्म्यान आनी उज्यान आमकां पवित्र स्नान दिता. आनी ह्या खातीर हो पवित्र स्नान घेतले हांव आनी तूं कशें आसा जशें आमी मुस्तू एक सक्तेवन जावन मुस्तू क्रियाळ जावन हांवें तुवें जिवंक जाय आसलें. पूण आज हांव तूं कशें आसा म्हणलें आमकां सुगोत्ता, आमच्या बोवाऱ्यासल्या हरयांक लागीं गोत्ता. जेजू जावन आसा देवाचें उतार आनी देव म्हणटा आपणाचें उतार कितें. पवित्र पुस्तकान जेरेमिया प्रवादीच्या 23 अध्याय 29 वाक्य म्हणटा, म्हजें उतार उज्या सारकें न्हय गाय उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजें उतारी उज्या सारकें, जेजूय उज्या सारको. तो ह्या संवसारांत खंय म्हणी सगळ्या त्या बायबल चरित्रेन खंय म्हणी एकडे ना, तो थकोन कंप्लीट जावन ताका सगळें एक मुल्याक बसलो ना. तो केदाळय जिवाळ आनी क्रियाळ जावन हर एका घडी तो स्वार्थ प्रगट करनासलो, मागणें करनासलो, येदो व्हडलो मुखेली जावन आसलो. आपल्या विरोध तितलो ते शास्त्री फरिजेव आनी सगळे आपणा विरोध उलयल्यार तो खंयच भियोंक ना. एका मुगेल्या बरी तो सुडसुडीत आनीक तो जिवाळ आनी क्रियाळ जावन आसलो मोगाचें नांव. आनी ह्या खातीर क्रिस्त आमकां आमी पळयता सा लुकाच्या 12व्या अध्यायांत 49 वाक्य म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. हांव संवसाराक कितें दिवंक आयलां? उजो लावंक आयलां. आनी हो आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय, हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आशेत. जीव जावन आसा देवाचें उतार उजो. आनी स्वामी जेजू म्हणटा ह्या संवसारार म्हाका उजो पेटोवंक जाय. आजची वरती आशा म्हाका कितें आशेत. 2000 वर्सां जालीं आनी हो उजो भळादीक तरान पेटोना मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं क्रिस्तांव जावन ल्हानशा प्रायरस बौतिझम घेतलें, पवित्रत्म्या घेतलें जाल्यार हांव आनी तूं आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत त्या उज्या सारकें त्या सुडसुड्यान त्या सक्तेन हांव आनी तूं ना मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा हांवें आनी तुवें जेजूची आशा जावन आसा. क्रियाळ जाय मात्र न्ही, सक्तिवान जाय मात्र न्ही, आमी बोळादीक जावन मस्तू बरेपण आमकां आदारूंक जाय. त्या देखून आमी पळयता पेंतकोस्ताच्या दिसा
त्या दिस मागण्याक ते बसले थंयसर शिस मागण्याक बसले उरले आसले जावं बरो कोण पुरो आसले म्हूण स्पश्ट ना जाल्यार थंयसर आसले. आनी ते आसल्या वेळार कितें जालें, पवित्र पुस्तक म्हणटा धर्मध्वजा 2ऱ्या अध्यायान 1-4 वाक्यान म्हणटा, पेंतेकस्तसो परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एका सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेदवा एकसपणे कठीण जडेवरे आयिल्ले बरी मळ भरतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरान भरलो. थवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो. कितें दिसल्यो? उज्या सारक्यो जिबो. उजो न्ही, उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्रात्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. कितें थंयसर घडटा? हांगासर आसले ते भियान आसले ते शिस, तांकां कुडले थंयसर एक रुपांतर जाता. त्या उज्याच्यो जिबो देंवून आयिल्ल्या कुडले तांचे तें रुपांतर जाता. कित्याक रुपांतर जाता? कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय आतां कितें भरला? उजो भरला. उजो भरला आनी ते उजो त्या उज्याच्या सक्तेन अशें ते रुपांतर जातात की धैर्यादीक जातात, ते शिकोणदार जातात आनी घट्ट ते रावंक शकतात. पवित्र पुस्तक म्हणटा ते आत्म्यान तांकां पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. ते अन्य बसांनी उलोवंक लागले धैर्यान घट्ट. आनी थंय आसलो लोक पुरो म्हणटा आमी इतले पुरो दुसरे कडेन आयला, आमकां आमच्या भाशेन कशें आयकता. पूण ते कांय केअर करान डब डब डबकन धैर्यान क्रियाळ जावन ते मागणे म्हणूनच आसात. ते दळमसर मागणे म्हणटाले की खंडीत म्हणटाले. तांणी ते वयल्या रुमान बसून ते मागणे म्हणटाले. पूण व्यत्यास खंयसर जालो, उज्याची सकत देवाचो आत्मो तांकां आपोवन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन उज्याच्या सक्तेन उज्या बरी क्रियाळ तरान ते जावंक पावले. तांचे भितर आसा तो उजो तो भायर क्रियाळ तरान तो परगट जावंक पावलो आनी त्या खातीर ते उज्या बरी कितले मातशे उज्या बरी पेद्रू येवन शिकोवन दिता आनी तांकां सांगता तुमी तशें केलें अशें केलें. तांकां म्हणटा तुमी कुर्सायलें, तुमी पुराक तशें केलें म्हणून. आनी हाचे आयकले पुरा शर्मेतात. कित्याक शर्मेतात? कित्याक ह्या पेद्रू थंय आसो उजो, तो आसो उजो भायर आयलो मोगाच्यान आनी तो उजो भायर येवन तो धैर्यान तो परगट करता. अशें केल्लें सोमानी तुमी, अशें केल्लें सोमानी. आनी तुमी लोक म्हणटा आमी बचाव जाय जाल्यार कितें करीचें. आनी म्हणटा बचाव जाय जाल्यार कितें जायचें म्हूण पेद्रू सांगता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या दीस लगभग 3000 लोक तांच्या मेळांत मेळटात. आतां ही सुवार्ता परगट करूंक म्हाका आनी तुका दोगांयकी हक्क आसा, म्हाका आनी तुका दोगांयकी जबाबदारी आसा. जेजून येवन कितें सांगलें आखरेक म्हणालो वचा आनी ह्या सगळ्या संवसारार म्हजी सुवार्ता परगट करा. आनी सुवार्ता परगट करचें म्हजें आनी तुजें एक काम जावन आसा. त्या पेद्रूचें मात्र न्ही, हांव आनी तूं पवित्र स्थान घेवन पवित्र आत्म्यान भरले हांव आनी तूं उज्याच्या सक्ते बरी आसून हांवें आनी तुवें जायत्या लोकांक बरें शिकोवंक आसा. मोगाच्यान बरें शिकोवंक आसा. त्या देखून कॅनन लॉ म्हणटा आमच्या पळय सभेचें कानून म्हणटा हर एकल्याक आमकां धर्म प्रचार हांवें थंय करूंक आसा. आमच्या तांके प्रमाणे आमच्या वृत्तेंत आमच्या कामांनी हांवें तुवें ताजी शुभ वार्ता परगट करूंक आसा. कित्या खातीर ती शुभ वार्ता? कित्या खातीर इट इज कॉल्ड गुड न्यूज? कित्या खातीर शुभ वार्ता? कित्याक ती चरित्रांनी. पूण शुभ वार्ता कित्याक म्हळ्यार हे उतार वाचता आसतना हे उतार परगट करता आसतना आथांय जायत्या लोकांक गूण जाता, जायत्या लोकांक सुटका मेळटा, जायत्या लोकांक बरेपण मेळटा, निष्क्रिय आसलो सक्रिय जाता. हर एका व्यक्तीक बळ आनी सकत हे उतार वाचता आसतना त्या देखून ती शुभ वार्ता जावन आजिकी रावल्या. हे उतार वाच उरलें त्या सगळ्यांचे जिणेची चरित्रां वाचली जाल्यार तुमकां थंयसर बदलावण कांय जायना. पूण हे उतार जेजूचें उतार वाचता आसतना जेजूची शुभ वार्ता परगट करता आसतना जायते मोठी जायते कडेन जशें जावन पयलें जाल्लें तें आतांय जावन आसा. त्या देखून
ते हिस्ट्री जावन ना, ते चरित्र जावन ना, ते अजूनही चालू असचे शुभ वार्ता. कित्याक ते वार्ता या कितें आयकता त्या मनशातय साबार तरेचे बरेपण करता. साबार तरेचे बंधन असले सुटका मेळटा. साबार जाणांक पिडेस्त असले गूण जातात. साबार जाण विरार असले समाधानान पडटात. साबार जाणांक नीतपणांतल्यान तांचे थंय सकत बरोवन ते परत्यान ते घटमूट जातात. जायते मोठे मोगाचे न्हू शुभ वार्ता ते स्वीकार केल्ल्या वरवीं ती शुभ वार्ता प्रगट करता आसतना जावचे त्या सक्ते वरवीं त्या वरवीं जायते बरेपण आजूनय जाता. त्या देखून ती आज पर्यंत ती चरित्र जावन उरोंक ना. ती एक शुभाची वार्ता जावन आजूनय आतांच्या घडयेक आनी मुखल्या घडयेनी केदें सदांच ती शुभ वार्ता जावन रावल्या. आनी ही शुभ वार्ता हांवें तुवें सदांच सगळ्यांक प्रगट करचें मस्त गरजेचें मोगाचें न्हू. कित्याक गरजेचें जर तर हांवें आज एक मार्केटीक वचून जर तर एक 100 ॲपलां हाडलीं जाल्यार ती म्हजी ॲपलां तातूंत कोणाक रायट ना. त्याच प्रमाणे जेजून म्हाका आनी तुका आपल्या रक्तान ताजें बलिदान दिवन म्हाका आनी तुका ताणें मोलाक घेतलां मोगाचें न्हू. म्हाका आनी तुका मोलाक घेतलां. आमकां पातकी सैमतावन सुटका दिवन आमकां मोलाक घेतलां. आमी जेजूचे जावन जर तर जेजून आयलो उद्देश ते सुवार्ता प्रगट करचो, सुवार्ता लोकांक तिळसूंचो. जर तर आमी ना, जर तर हांव आनी तूं त्या उज्यान बरोवन आमी उज्याच्या सक्तेन हांव आनी तूं ना, जर हांवें तुवें खंयच्या रितीर क्रिसमस आचरण करचें नव्या वर्साक कितें म्हूण हांवें तुवें पांय दवरचो मोगाचें न्हू. कितें म्हूण हांवें तुवें पांय दवरचो. सुवार्ता विविध रितीन प्रगट करीत, विविध रितीने प्रगट करीत. एकच रितीन खाली मुखार येवन एक 4 उलयल्या मात्र न्ही, विविध रितीने प्रगट करीत. त्या देखून तुमी पळयलें जाल्यार ते पेंतेकोस्ताच्या दिसा तुमी पळयलें जाल्यार हर एकल्याच्या माथ्यावर एक जीब आयली. परता पळय हांगासर कितें म्हणटा, प्रवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. जाल्यार देव सगळ्यांक लॅक करता बसून आसा. कितले जाणां काल पुरो लॅक करता. त्या मनशाक त्या मनशाच्या मांड्यार येवन जीब रावली. करेक्ट. विंगड विंगड रावना. या एकच व्हडली हांगासर एक जीब येवन रावना. हर एकल्याच्या मांड्यावेर येवन जीब रावली. हर एकल्याच्या. कित्याक हर एकलो उज्याच्या सक्तेन बुरच्या बसत. म्हाका आनी तुकाय हर एकल्याक उज्याच्या सक्तेन सर्वेस्पर देव बरता. हर एकल्याक दोगांनी वांटेकान म्हूण सांगो ना, दोगांनी सांगाता बसल्या ते तुमकां एक जीब, या 4 जाणांक एक जीब, या सगळ्यांक एक जीब सांगो ना. हर एकल्याच्या तकलेवेर एक एक जीब. कित्याक कितें ह्या व्यक्तीन करी येता तें ह्या व्यक्तीन करूंक जायना जावंक पुरो. देखून ताका थाजीच म्हणली जीब. हाका हाचीच म्हणलें उज्याचे सक्तेन बरलें. जें कितें पेद्रून शिकयलें तें जाल्यार इकरा उरल्यान खंयसर शिकयलें मेळूं ना आमकां. मेळूं ना. एक एकल्याक एक एक आपोवणें, एक एकल्याक एक एक मिसांव, एक एकल्याक एक मिसांव. हांव एक हांगासर हांव ह्या रुपार हांव शिकोवन दिता जावंक पुरो. अनेक लोक ताच्या दान धर्म मुखांत अनेक तो शिकोवन दिता. अनेक लोक अनेक रितीर जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करता. एक एकल्याक एक एक मिसांव. ह्या संवसारार 1000 करोड लोक असल्यार एकाचें स्वरूप अनेक मनशाक अनेक कडेन ना. देवा कडेन झेरॉक्स मिशिनां नात. त्या खातीर एक एकलो एक एक विंगड येता. त्या देखून आमी हेबेटू घालता. एकल्याच हेबेटू अनेकल्या हेबेटू मॅच जायना. कितलो करोड लोक असल्यार हाचे पयलीं इतलो करोड लोक जावन गेल्यार पयल्यांचे ह्या वेळेर 800 आसचे ताजे हेबेटू आतांच्या मनशाक हेबेटू टॅली जायना. हर एकल्याक विंगड 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 जावन सर्वेस्परा देवान रचला. आनी हर एकल्याक सर्वेस्परा देवान उज्यान अभिषेक करता आसतना हर एकल्यांक तांकां विंगड विंगड जावन तांकां अभिषेक पण केला. त्या मनशाच्या ताका कशें जावन ताणें अभिषेक केला. हांवें केल्लें काम हो हाणें करीचें म्हणून ना, हाणें केल्लें काम हाणें करीचें म्हणून ना. एक एकल्याक एका रितीचे अभिषेक पण सर्वेस्परा देवान फोव केला. त्या देखून आमचो देव व्हरतो
आनी त्या वर्त्या मिसावान हांवें तुवें बागी जावन हांवें तुवें हे मिसावाचें काम हांवें तुवें परगट करूंक आसा मोगाचें न्हू. ही वांजेल जावन आसा मोगाचें न्हू. ती एक वर्ती सकत देवाच्या उतरांत विशेष तरेची सकत आसा मोगाचें न्हू. आमकां घडयेन घडी सगळो वेळ तेवळ आमकां एनॉयंटींग जायचें म्हणना. एक पोटी हांवें तुवें पवित्रत्म्यान भरल्या वेळार आमकां सदांच तें पावता मोगाचें न्हू. सदांच तें पावता. पूण हांवें तुवें तेवळ मागणें म्हूण चार्ज करता म्हळ्यार चड आनी चड सक्तीन भरता. पूण पवित्रत्व म्हाका तुका येवन जाल्यार उज्याचें सकत म्हजें तें आनी तुजें तें आसा. पूण उज्याचें सकत हांवान तूं भायर घालता आसतना हांवान तूं कितें करता मोगाचें न्हू. उदाहरण एक ल्हानशें उदाहरण सांगता. जर तर एक आमच्या टॉप क्रिकेटर आतां असो विराट कोहली. जर तर विराट कोहली आमच्या घरा येयलो, या व्हडलो फुटबॉल प्लेयर लायनल मेस्सी वर्ल्ड चॅम्पियन ताका आमच्या घरा येयलो म्हणजे त्या ताका एक बरी कन्या कापी दिली आनी ताणें बरी साकली. तुमच्या घरा या म्हज्या घरा बरें एक इजी चेअर आसा, पांय सोण्ण बसलो तो आनी बरी कन्न च्या पियेली. ताजे ते आसची सक्तेची वळख म्हाका तुका जाता गी कांय जायना न्ही गी, कांय हें कळना. तो एक तेदो व्हडलो प्लेयर म्हूण कळटा गी. खेदेळा कळटा, खेदेळा तो विराट कोहली बॅट धरून बॉलाक सिक्स मारता गी त्या वेळा ताची सकत कळटा. त्या वेळा ताची सकत कळटा. खेदेळा लायनान मेसी फुटबॉल ग्राउंडार वचून तो खेळून आसा गी त्या वेळा ताची सकत कळटा. त्या वेळा ताची सकत कळटा. हांव आनी तो मुस्तुपटींग कशें जालें म्हळ्यार आमचें तें आसा सकत, पूण आमी ती यूजूच करूं ना. तो उजो भितर आसा तो उपयोगूच करूं ना. आनी त्या देखून आमी चिमणे पर्यंत जावन रावल्या. व्हडलो उजवाड आमचें तें येवंक शकना. तो खेदेळा तो उजो तो आमचें तें आसो उपयोग करूंक हांवान तूं धरता. हांवान तूं उजो खेदेळा उपयोग करूंक धरता. त्या वेळार चड आनी चड प्रयोग जाता. केदो व्हडलो तो क्रिकेटर जाल्यार ताणें सुरूतावन खेळून येवन ह्या हांताक तो पावला. जर तर तो हांव एक व्हडलो क्रिकेटर म्हाका बरें गुत्त आसा, म्हाका देवान आश्वासन दिलां, हांव एक व्हडलो क्रिकेटर जाता म्हणून घरांत बसलो जाल्यार तो व्हडतो व्यक्ती जाता आसतना ताका 6-4 मारूंक जाता आसतना. पूण केदेळा तो खेळून आयलो, क्रियाळ जावन आयलो, उतल्या हांताक तो वचोंक पावलो. आनी त्या देखून जेजू क्रिस्तान सांगलें कोणा कडेन नाणें दिवन एकल्याक 10 दिल्यान, एकल्याक 5 दिल्यान, एकल्याक 1 दिल्यान तुका दिल्लें कितें केलें. म्हाका तुका अभिषेक पण दिला, म्हाका तुका उज्यान भरला, तरी पूण म्हजो आनी तुजे भितर असो उजो तो सोत्तू दवरला की या तो उजो आमी चड आनी चड प्रयोग करून उपयोग करून उंचल्या व्हड एक उजो जावन आमी डेवलप जाल्या मोगाचें न्हू. जर तर सुवार्ता परगट करचें तें काम जेजू क्रिस्तान म्हाका आनी तुका दिल्लें तें काम जर तर हांवें आनी तुवें करूंक ना जाल्यार आमकां आनी कितली वर्सां गेल्यार करूंक जायना. सुरूक इल्लें कश्ट जाता, चिक्के मुखार गेल्या वेळार इल्लें मागीर इल्लें सुलाभ जाता मागीर मुस्त सुलाभ जाता मोगाचें मुस्त सुलाभ जाता. म्हजें तें असो उजो थंयसरच दवर न्हू. हांव जर तर परवां क्रिस्मसाची केक हर एका घरांनी व्हरून दिता जाल्यार बायलें आचरण मात जाता मोगाचें बायलें आचरण मात जाता. ओ भारी बरें क्रिस्मस ग्रँड गे हेवटेन ग्रँड हेवटेन हांवें 25 घरांक वचून केक दिली. हय बारी कशी त्या इन्स्टिट्युशनाक व्हरून दिली, हांगा दिली, शेजाराक दिली, म्हज्या ताका दिली, आका दिली, पुरो दिली. पूण तुज्या भितरलो उजो तो सत्त आसा, चिमणे पर्यंत आसा. बायलें मात्र तुवें करीन जाल्यार कितें प्रयोजन. जेजू तो ह्या संवसाराक आयलो उद्देश तो म्हणटा ह्या संवसारान उजो पेटोवचें म्हणून आतांच म्हजी आशा क्रियाळ जायचे म्हजे मनीस, क्रियाळ जायचे म्हजे मनीस. पूण हांव आनी तूं खंयसर आसांगे म्हणलें सवाल म्हजे आनी तुजे मुखार मोगाचो न्हू. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जर तर आमकां भितर असो तो पवित्र आत्म्याच्या संगे आसतो उजो आमी जर तर उपयोग करना इल्यार चड मोपान आसा जाल्यार पुर्वांकडच्या क्रिस्मसाक नवे वर्सा पांय दवरतना व्हरतो संतोश. कित्याक आमी एक शक्तिवंत मनीस जावन आसा. हांव सांगना एकच व्हड इतले हायट जंप मार म्हणून एटलिस्ट
इल्ले म्हणी हांव तूं जम मारना जाल्यार इल्ले म्हणी जम मारना जाल्यार आमी कसलें आमी आचरण अशेंत जेजूचें पयलें आयिल्लें संवसाराक आयिल्लें तस्सो दीस आचरण आसचें दुसरे फावटी येता म्हणसर तेन्ना आचरण दुसरे फावटी आयल्यार हांगा आसल्या परते दुसरे फावटी आयल्यार आचरण करून रावचें इतलेंच डिफरन्स तर कांय जायना पूण ताणें आयलो उद्देश कितें जाणा जावन जर तर हांव त्या उज्यान कितें समयान दिसून म्हाका पवित्रत्म्यान आनी उज्यान अभिशेक केला ते हांवें जर तर ते कार्याळ जावन हांव जर तर ह्या संवसारान ह्या समाजान जियेलो जाल्यार तें जावन आसा सर्वेस्पर देवाक उरती म्हजे वयर खुशी कित्याक म्हजो पूत म्हजें धूव ह्या संवसाराक हांवें धाडिल्लें ताजें मीस हांव ताणें सारके रितीर केलां कार्याळ रितीर केलां ताणें भळादीक रितीर बऱ्या रितीन ताणें संपयलां आमी पळयता मुस्तफुटी आमकां भोगता तांकां पुरा व्हडलें एनॉयंटींग आसा कोण ना त्या देखून ताका तशें करूंक जाता आमकां बरा कशें करूंक जावचें आमकां ल्हान आसतना एवटें पयसतान दिल्लें मागीर आमी खंय काले हें करूं मागीर आमी कशें घेवचें गे म्हणलें मुस्त जाणांक ते एक बोगाप आसा उडास दोरा मोगाचें न्हू मोरयेक देवाचो दूत एकत्त पुटी भेटलो झूज एक जाल्यार 3 पुटी भेटला ताका फस्ट ताका बायल जावन स्विकार कर म्हणून नेक्स्ट आळे आतां तो हे पळय तुका लागाड कडचेर आसा पुताक त्या देखून हांगा तावन फोळ म्हणून फोडल्या उपरांत तावन पाटये म्हणून एक 3 पुटी म्हणी उल्लेख आसा मोरयेक मेळ्ळें एकच पुटी तरी पूण ते एक पुटी आसलें जाल्यार ती ताजेर भरवसली आनी इतले तिच्या जिविताच्या कश्टांत तिका पुताक इतले कश्ट पळोवंक मेळ्ळे तिच्या जिवितांत इतले कश्ट आसले जाल्यार ती समाधानीन जियेली तो उजो तिचे तेन दवरून त्या पवित्र सक्तेन ती जियेली आमी पळयता आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत मुस्तफुटी आमकां भोगतागी आमकां घडये जायचे म्हणून नाग मोगाचें न्हू घडये जायचे म्हण ना आमकां कितें पवित्रत्व देवान दिला पयस सभा म्हणटा आमची आमकां पयसतान घेतल्या वेळार तर पवित्रत्वाची सकत आयल्या आनी त्या देखून कितें हांव तूं यूज करता ताजे वयर आमी उलोवन आसा मोगाचें न्हू त्या देखून मोयजे कितें म्हणटा ही सक्तेक पळय आमी काले म्हणटा देव आमचे भितर आसा वय नी मोयजे कितें म्हणटा आशिर्वाद दिता आपणाक मरण आसा म्हणटा तो आशिर्वाद दिता आसतना म्हणटा द्वितीय पुस्तकान 73:16 वाक्यान म्हणटा जिलकुटान वस्ती करतल्याची कृपा ताचेर देवो झुजेच्या मस्तकाचेर हे आशिर्वाद पडो कितें म्हणटा जिलकुटान वस्ती करतल्याची कृपा ताचेर देव म्हळ्यार जिलकुटान वस्ती करचें म्हळ्यार ताका ताणें बोल्यांत पळयल्लें उज्यांत बोल्यांत जळटलें त्या उज्यांत ताणें सर्वेस्पराक दाखयल्लें आनी तो म्हणटा ताजी कृपा हाचेर देव ताजी जिलकुटान उज्यान आसच्या देवाची कृपा ताचेर देव आनी पळयत पुस्तकान आमी पळयता मोगाचें न्हू निर्गमन पुस्तकान 3 अध्यायान 1-6 वाक्यांत त्या खंयच्या एक्सपिरियन्स अनुभवाच्या वयर सांगचे मोयजेन ताका मोयजेक जाल्ल्या स्व अनुभवान आमी थंयसर पळयता मोयजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या ह्या कसो बोकऱ्या हिंड राखतालो एक दीस तो आपलो हिंड आरणे उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो थंय सर्वेस्परचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टी पडलो जिलकूट जळटलें पूण तें लासनातलें तें ताणें देखलें मोयजेन मेळ्ळें जिलकूट कित्याक लासना हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय मोयजे तें पळोवंक लागलो लागीं सरतालो तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मदें ताणें ताका उलो केलो मोयजेन जाप दिली आपले हांव हांगा आसा देवान म्हळें हांगा लागीं सरनाका तुज्या पांयांचो वणो काड कित्याक तूं उबो आसा तो जागो पवित्र मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव त्या मोयजेक उज्यांत म्हळ्यार त्या बोल्यांत जिलकुटांत ताका दिश्टीक पडलो आनी त्या देखून तो आशिर्वाद दिता आसतना म्हणटा जिलकुटांत आसच्या सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आमचो देव उज्याच्या रुपी सत्यवंत बळादीक आसचो तो देव इस्रायलाच्या ताणें त्या वेळार ताका भेट करता आसतना इस्रायलाक देव मोग करतलो सोमा पूण इजिप्त तसो कांय राग करतलो म्हूण गी ना न्ही इजिप्त तसो राग करनातलो कित्याक इजिप्ताची भुरगीं ताची भुरगीं जावन आसलीं देवाची तत्स देवाची भुरगीं पूण
कित्या खातीर इजिप्ताक कश्ट मेळ्ळे? कित्या खातीर? कित्याक म्हळ्यार कितें ताणें भायर धाडिचें आशिल्लें तें भायर धाडूना. इजिप्तकारांनी कितें भायर धाडिचें आशिल्लें तें भायर धाडूना. तांणी इस्रायलकारांक भायर धाडिचें आशिल्लें त्या खातीर तांकां तितले कश्ट आयले. त्याच प्रमाणे हांवें तुवें आमकां दिल्लीं तालंतां सर्वेस्पर देवान आमचे भितर आसता तो उजो तो हांवान तूं उपयोग करून भायर हाड. तो उजो भायर हाड. तातूंत आमी सक्रीय रितीर आमी जर तर ह्या समाजांत जियेन हांव तर सक्रीय रितीर ताजे स्वार्थ हांव तो परगट करना जाल्यार कितें जायत आमकां? आमी तशें जाता. त्या देखून जिजून सांगलें कोणाडे एक नाणें आसा पळय काण्ण तें व्हरसून 10 लाख दी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ताजे भितर सर्वेस्पर देवान म्हजे भितर आनी तुजे भितर असो तो देव उज्या रुपार असो तो देव म्हज्या आनी तुजे भितर देव आसा की ना? आसा. उज्या रुपार तो आसा. ती सकत ती 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 डायनामीक जावन आसची सकत हांव तूं उपयोगूच करना मोगाचें नांव. आजुनी हांव तूं चप्पे मनशां बरीं या केदाळा पळयल्यार बेजार नासच्या बरीं आमी एकामेका आसावन जाल्ल्यान आमी कितेंच आमी बरें करूंक शकना मोगाचें नांव. त्या देखून पवित्र पुस्तकांत जर आमी पळयलें जाल्यार जायते कडेन सर्वेस्पर देव तो तो उज्याच्या रुपी आसलो मात्र न्ही ताजो प्रताप उज्या बरें दाखयतालो. आमी पळयलां पवित्र पुस्तकांत निर्गमन पुस्तकांत 24 वाक्य म्हणटा इस्रायलितांक सर्वेस्पराचो प्रताप पर्वताच्या शिखरांचेर ग्राशितल्या उज्या बरें दिसलो. पळया परत वाचता. इस्रायलितांक सर्वेस्पराचो प्रताप पर्वताच्या शिखराचेर ग्राशितल्या उज्या बरें दिसलो. त्या ग्राशितल्या उज्या बरें तितलो पावरफुल व्हेरी पावरफुल तितलो पावरफुल त्या बरें दिसलो. आनी तसो देवान दिलो तो आत्मो ताज्या सर्पयाचो आत्मो म्हजे आनी तुजे भितर घाला मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्परा देवान आपणा सारकेंच मनशाक दिलो जिवाचो स्वास दिलो. हो जिवाचो स्वास त्याच प्रमाणे प्रतापान सत्तेन जिवाळ जावन जिवंक जाय आशिल्लो. पूण म्हज्या आनी तुज्या निर्लक्षा वरवीं आमी एक सामान्य जावन जिवन आसा. हांवें सांगलें उडलो हांवें सांगलें केदाळा घडये घडये कांय अभिशेक जावंक ना. एकटी आमकां पयसताना म्हाका पळयतात दिल्यार तेंच पावता. ताका एक उदाहरण दिता. उदाहरण एक दाविदाक सामुएलान अभिशेक केलें वय की न्ही. पवित्र पुस्तक म्हणटा 16व्या सामुएलाच्या पयल्या अध्यायान 16व्या अध्यायांत पवित्र पुस्तक उल्लेख कर म्हणटा 6व्या वाक्यात न्हू तें येत आसतना पळया. तें फस्ट ताका तो येत आसतना सामुएल येत आसतना ताका एलियाबाक तो देखता. ताजे तो म्हणटा दुबावणे सर्वेस्पराचो अभिशेक तांगा आसा म्हजे मुखार आसा म्हणटा. पूण सर्वेस्पर रिजेक्ट करता. दुसऱ्या भावाक दाखयता रिजेक्ट. तिसऱ्या भावाक रिजेक्ट. आखरे एक जाता आनी कोणी नानगी हा आसा एकलो तशें म्हणटना आखाण येतात. आनी आखा पळयल्या कुडले तो तुमकां गुर्त आसा तें ताका फाटी त्या दाविदाक हाडयतात. आनी हाडिल्ल्या कुडले सामुएलान जेसेक म्हळें ताका आपोवंक धाड. तो येसर आमी जेवणाक बसचें नांव. जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तांबडे कुडीचो सुबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें उठ ताका अभिशेक कर वचचो तो. सामुएलान तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताज्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो. आनी उपरांत सदांच ताजे सवय आसलो. करेक्ट. हें आमकां गुर्त आसा. सेकंड पॉयंट आतां ताजे उपरांत तो सादीजीनी जियेला. दावीद सादीजीनी जियेला. ताजे उपरांत तो गोलियाताक मुखारमुखी करता. गोलियाता इल्ल्या कुडले खंय म्हणी दाविदान सांगलें गी म्हाका सामुएला परते नेवटी म्हाका अभिशेक कर. म्हाका गोलियाताक एक जुशी मारूंक आसा म्हणून खंय म्हणी सांगलें गी. सामुएला कडेन धांवलो की तो तुवें त्या दीस म्हाका अभिशेक केलें. आतां मस्तू दीस जाले. अळे येद्दोडलो गोलियाता. त्या देखून त्या गोलियाताच्या जिवा बरी हांवें ताचेर भिन्न जावंक म्हाका एक अभिशेक कर म्हणून सामुएला कडेन तो धांवोंक ना. एकच फुटी ताका अभिशेक केलें. सर्वेस्पराचो आत्मो ताजे तें आसलो. आनी तो खंयसर गेल्यार ताजे तें आसलो. आनी वो दावीद थंयसर वेता आसतना आमी जाणाव थंयसर
एलियाब ताजो व्हडलो भाव मेळटा आनी सांगता आपणा लागीं दाविदान 17व्या अध्यायान पळयता हांव. दाविदान आपणा लागीं उबे आसल्या मनशा कडेन विचारलें, ह्या फिलिस्त्यांक जिवेशी मारून इस्रायलाक अकमानाचो निवारतल्या मनशाक कितें इनाम मेळटलें? जिवंत देवाच्या सैनाक सवाल घालूंक धैर्य घेतलो ओ बेसुन्नती फिलिस्ती कोण. पळया मोगाचें दाविदाक खंयसरी आपोवना हे झूज आनी ताजे वयर जीक म्हणून. दाविदाक खंयसरी आपोवना. दावीद जावन तो म्हणालो कित्याक ताजे ते आसलो तो उजो. ताजे ते आसलो तो उजो, पवित्र उजो ताजे आसलो, अभिषिक्त उजो ताजे ते आसलो. मोगाचें कशें हांव आनी तो अभिषिक्त व्यक्ती गी. म्हाका आनी तुका पवित्र स्थान दिवन हांव आनी तो अभिषिक्त जाले हांगी. तेच प्रमाणे त्या शमुएलान ताका अभिषिक्त केलो तसो उजे ते ताजे ते आसलो. आनी ताणें वचून इशारो ना ताका रायान आपोवंक धाडूं ना, हाळे तुका अभिषेक जालो तूं वचून एक झूज कर, तुका इल्लें बळ आसा. ताणें सांगूं ना, ताजे भितर आसा तो उजो. तो म्हणटा ह्या आमच्या लोकांक उलोवंक, आमच्या देवाच्या लोकांक उलोवंक हाका इतलो हंकार कसो आयलो, हंकार कसो आयलो. आज म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार देवाक उलयत आसतना हांव आनी तूं कशें म्हणटा मोगाचें न्हू. तिशीन उलयतना इशिल्ल्यान रय्यांग धांवतांगी फाटल्या बगलान मेळ्ळ्यार जीव उरल्यार नेक्स्ट म्हणे फाल्यां चिकन या दुकरा मास्का येत म्हणून या रावोन हे सारकें न्ही. म्हज्या देवाक उलोवचें कशें म्हणलें म्हाका आनी तुका भोगता गे म्हणलें सवाल मोगाचें न्हू. जर तर म्हाका आनी तुका भोगाना जाय जाल्यार म्हज्या देवाक आनी तुज्या देवाक उलयत आसतना, म्हज्या देवाक आनी तुज्या देवाक अपमान जाता आसतना, म्हज्या देवाक आनी तुज्या देवाचें थंयसर नाकारे उलयत आसतना ह्या ताज्या रास चलना तेवढा तुका भोगना जाल्यार तुजो अभिषिक्त आत्मो खंयसर आसा. अभिषिक्त आत्मो खंयसर आसा मोगाचें न्हू. अभिषिक्त आत्मो खंयसर आसा. पूण त्या दाविदाक भोगलें आनी तो म्हणटा या जिवंत देवाच्या सैनाक सवाल घालूंक धैर्य घेतलो वो बेसुन्नती फिलिस्त कोण. लोकान ताका 300 उतरां परत सांगली आनी म्हळें ताका जिवेशी मारतल्या मनशाक इनाम हे. दाविदान ह्या मनशा कडेन उलयलें ताच्या मलगडे भाव एलियाबान आयकलें आनी तो दाविदाच्या रागार पेटलो. ताणें म्हळें तूं कित्याक हांगा आयलोय? तुवें त्या थोड्या बोकऱ्यांक आरण्यांत कोणाच्या ताब्यान सोडलें? हांव तुजो अहंकार आनी तुज्या काळजांतलें खोटेपण जाणा म्हणटा. म्हळें एलियाब तो एक प्रोफेशनल झुजारी. पयत पुस्तक म्हणटा एलियाब आनी ताजे भाऊ झुजारी जेस्सेचे ती एक व्हड जण पावला सगळे झुजाक वेताले. प्रोफेशनल झुजारी. हांगासर आसचो अनप्रोफेशनल ताका झुजोन तो गोत्तू ना. पूण ताचे काले आशिल्लें पवित्र आत्मा आशिल्लो उजो ताजे भितर जळटालो. पवित्र आत्म्याचो उजो ताजे भितर जळटालो. हांगासर आसलें व्हेरी पावरफूल. ते घट्ट मोठो शमुएलान आमी वडोळ वाचलें. शमुएलान ताका पळयल्या कुठे तेली बसलें वत्तू ताजे अभिषेक तो बरो घटमूट आसा. देवान सांगलें रिजेक्ट म्हणालो. आनी इतलो व्हडलो पावरफूल तो सैनीक आसलो. इशिल्यान जाल्यार आनेक कडेन कांयच गुर्तू नासलो दावीद. पूण ह्या ताज्या काळजान ताका भोगना, ताज्या काळजान ताका भोगना, ताका खाले म्हणी करीचे म्हणून. पूण आवो झुजान ना जाल्यार अनप्रोफेशनल जाल्यार ताका भोगलें आनी तो म्हणटा आपूण झुजाक वचून कांय म्हणी करीचे म्हणून. आनी आमी जाणा मोगाचें न्हू ताणें एकाच फत्रांत ताका त्या खाब्यांत काडून ताका जिवेशी मारलें. एलियाबान आनी सगळ्यांनी पळयलें कितें येद्दो व्हडले प्रोफेशनल्सांनी पळयलें म्हळ्यार येद्दो व्हडलो गोलये ताका खंयसान मारल्यार कशें मारचें ताका इतलें व्हडलें आंग. पूण ह्या अनप्रोफेशनल म्हळ्यार ताका कांयच गुर्तू नासल्या ह्या दाविदान पळयलें हांवें मारल्यार ताका सुकून तुका काडूंक जायना म्हणून. एटिट्यूड कंप्लीट चेंज जालें मोगाचें न्हू. आनी हे कित्याक सांगता म्हळ्यार दाविदाक एकच फुटे अभिषेक पण जालें पूण तो जायतीं झुजां झुजलो आनी जायते कडेन जिखलो मोगाचें न्हू. म्हाका आनी तुका एकच फुटे पवित्र स्थान दिलें आनी तो पवित्र आत्मो म्हजे ते आनी तुजे ते आसा. जायते झुजोंक जायते आमकां बरें करूंक अवकाश आसा मोगाचें न्हू. तरी हांव आनी तो करनासतना म्हजो आनी तुजो उजो खंयसर आमकां पाड जावन येता मोगाचें न्हू. हांव आनी तो हर एक ल्हानशें डायनामेट आशिल्लें बरी. हांव आनी तो ल्हानशें एक डायनामेट आशिल्लें बरी. खंयसर एक डायनामेट आसा तितलें बॉल आसा. पूण आज म्हजें आनी तुजें डायनामेट कांयच युजलेस जावन गेला. टोटली युजलेस जावन गेला. कांय फुटाना. कित्याक म्हळ्यार उजो म्हजे भितर आनी तुजो उजो तो चिमणे बरी फलवंक जाला. तो यूजूच करूं ना. कित्याक यूज करूं ना? एक सवाल. यूज करूं ना कित्याक यूज करूं ना म्हणलें सवाल. पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हजे आनी तुजे तें जेजू आसा, म्हजे आनी तुजे तें जेजू आसा, तरी पूण कित्याक तें तशें जालें म्हणलें सवाल. नेक्स्ट त्या खातीर एक अंदू काणे रुपार सांगचें जाल्यार एकल्या व्यक्तीच्या घरा
10 कुडां आसलीं 10 कुडां व्हडलें घर सकयल एक व्हडलें 5 कुडां वयर एक 5 कुडां 10 कुडांचें घर. आनी जेजू येता या आमी पळयता उगडापणाच्या 3ऱ्या अध्यायात 20वें वाक्य म्हणटा काळजा दारार बडयता कोण उक्तें करता ताका भितर येता. जेजू बडयता ठक 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 धांवता. जेजू वेलकम जिजस म्हणटा म्हाका रावोंक जाय म्हणटा. भारी बरें वचून राव. एक रूम बरें रूम दिता. जेजू त्या रुमान रावता. इल्ल्या वेळान परतन ठक 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 जाता काळजार आनीक बडयता. पळयतना सैतान ह्या सैतानान कितें केल्यार त्यो तळण्यो ह्यो आशा त्यो आशा पुरो घालता. ह्या मनशाक झुजोन पुरो जाता. कशें ताका भायर घालता आनी जेजू कडेन वचून विचारता जेजू कित्या खातीर हांव इतलें बरो झूज करना तूं खंय आहलोय. तूं म्हणलो माऊ त्या ह्या रुमान तुवें दिल्लें न्ही त्या खातीर हांव ह्या रुमान दिलें म्हाका एकच रूम दिल्लें देखून हांव थंय आहलो. तशें गी थाल आनी 50-50 करया. 50 तूं 50 हांव. वयलें फ्लोर तुका सकयलें फ्लोर म्हाका. खुशी न्ही तुका खुशी आनी म्हाका राखाचें. तशें म्हणटाना पडटा टक्का 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 जाता. परत्यान ओपन करता पळयता देंवसर आसा. परत्यान भितर कितले भायर गेले रे रप्पा तेजे पांय भितर दवरून जालें. तो कितले म्हळ्यार तो हुशार आसा. आनी वो झुजता भारी कश्टांनी कश्ट काडटा. सोसूंक जायना भारी कश्टान ताका भायर घाल कशें म्हणून बागेल घाल जेजू कडेन येवन म्हणटा तुवें इतलें तुका दिलें इतलें म्हज्या जिवितांत 5 50-50 तुका गेलां आनकी म्हाका कितें अशें केलें. जेजू म्हणटा तुवें म्हाका 50चेर वयल्या फ्लोरार मात दवरलें सकयल्या फ्लोरार हाडूं न्हय. ताजें खालें गरजें सगळे फ्लोर दी गर्दी त्या हांव करता. धर म्हजी कित्तू तुका म्हणटा म्हजी कित्तू तुका जेजू कडेन. परत्यान वो समाधानीन जिया म्हणटा ना परत्यान ठक 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 जाता दारार. आनी वो बागेल काडटा आनी पळयता परत्यान सैतान अरे वो कसो सैतान आनी सासारी म्हणून वो सैतानंत आयला परत्यान. इतलें बरो जेजूक दिवन 10 गुरमाय दिली सगळे सावी ताका दिली. पळयता बगलांतल्यान तशें म्हणटाना हाचेर सावी ना काडटा सावी जेजू कडेन. तशें म्हणटाना वयता जेजू टक्कन देंवन येता आनी तो सीदो वचून तो काण सावी काडटा म्हणटाना थंयसर पडछा धांवता. कित्याक जेजूच्या मुखार रावंक ताका जायना. जेजूच्या तो सरपडटा सूख जाली हांव रॉंग घरा येवन पावलो म्हणटा. चुकून ह्या घरा आयलो बाय मिस्टेक म्हजें हांव येता म्हज्या वाटेक म्हणटा. कित्याक सगळी सावी जेजू तें आसली. हांव आनी तूं मोगाचें न्हू मुस्तुबडी आमी भागेवन जिणी जियेता म्हणटा. खंयसर गी थोड्यांनी 10% एक रूम मात दिलां थोड्यांनी 20% दिलां थोड्यांनी 60-70% दिलां. पूण खंयसर तें खाली आसा बळें थंयसर तो कशें जेजू काळजा दारार बडोवन आसा भितर येची गे म्हणटा. देंवसारी सैतानी म्हणटा भितर येची गे हांव म्हणटा ये नाका अशंत जाता. जेजूचे मातें बरयलां सैतानाचें बरोवं ना. ओ सैतान फ्री ताका येवचें उपाद करचें. त्या दाळा हांव म्हणटा की सगळी की जेजूक दिता त्या दाळा जेजूत तूं बागेल ओपन करता तुवें आनी हांवें करीजे म्हणून ना. त्या खातीर मोगाचें आजुनी हांव आनी तूं आजुनी आयच्या दीस पर्यंत हांव आनी तूं त्या काळजाच्या उज्यांत रावूंक शकना. हांव आयच्या दीस पर्यंत त्या काळजाचो उजो म्हजें तें तुजें तें ना तितल्या बळादीक जावना. आयच्या दिसा जर तर आमी आज नियाळ आठयलो मोगाचें आज नियाळ आठयलो जाल्यार आमच्या सगळ्या जिविताची खी सोम्या जेजू लागीं दिया. तो उजो सोम्या जेजूचो तो उजो म्हज्या आनी तुज्या काळजांत असो पवित्रत्वाच्या स्वरुपार म्हज्या आनी तुजें आसा तो उजो मोगाचें तो पेटोवंक जाय. त्या क्रिसमस हांव आनी तूं जर तर सेलेब्रेशन करता वय जाल्यार हांव आनी तूं क्रिसमस सेलेब्रेशन करता वय जाल्यार पोरवां सेलेब्रेशन करतना त्या काळजांत आमच्या उजो पेटोवन दी. नव्या वर्साक पांय दवरता आसतना तो काळजांत उजो पेटोवन दी मोगाचें आनी त्या दाळा मुखलें आमच्या जिवान उज्याच्या शक्तीन आमी एक डायनामीक जावन क्रियाळ जावन विशिश्ट शक्तीन भरलें व्यक्ती जावन जर तर आमी हे फेस्त आचरण केलें ह्या फेस्ताक नवो अर्थ मेळटलो. जेजू क्रिस्ताचें आचरण आमी बळादीक रितीन बऱ्या रितीन आमी करूंक शकतले मोगाचें आनी ह्या वरवीं आयच्या दिसा आमी तें आठयलें तें उतार परत आमी नियाळ करया. ह्या जुवान सांगलें तो येता पवित्रत्म्यान आनी उज्यान अभिशेक करता. आमचें तें उज्याचें अभिशेकपण आसा. हें अभिशेकपणा द्वारे हे उज्याच्या अभिशेक कितें आमचें तें आसा मोगाचें हे उजो भायर हाडया. आमी सक्री जिवाळ जावया
आणि जेजूक ह्या सक्री जिवाळ जावन आमी ताका आमचे एवढे क्रिसमस आणि न्यू इयर आचरण करया. आणि ह्या वरवीं कितें करता आमी संवसारार उजवाड जावन संवसारार उजो देखून जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा तुमी जावन आसात संवसारचो उजवाड. जर तर तो उजो कितें जळचे सोडी जाल्यार कितें जाता उजवाड तो उजवाड जावन जिवंक शकतालोय. आनी त्या दाळा हांवें तुवें आचरण करच्या क्रिसमसाक आनी नवे वर्साक अर्थ आसा मोगाचें न्हू. आनी त्या वेळार हांव आनी तुवें खंयच्या सेवेक अर्थ आसा खंयच्या रितीर सुवार्ता प्रगट करता खंयच्या रितीर आमकां दिल्ल्या अभिषेका प्रमाणे एकच रितीन एक एकल्यांक एक अभिषेक पण हर एकल्याच्या अभिषेकपणाक नांव आसा. हर एकल्यांक सपरेट जीव सपरेट आयिल्ल्या बरी म्हाका तुका सपरेट अभिषेक पण दिला. त्या अभिषेक प्रमाणे जेजू क्रिस्तांची शुभ वार्ता हांव तूं सांगाता हाताक हात धर आमी प्रगट करया. जेजूक जावं दी महिमा. ताच्या बर्थडे सेलिब्रेट करता आसतना ताका खुशी भोगून दी. म्हजो पूत म्हजी धूव म्हजी भुरगीं इतलें बरें करना म्हजी सुवार्ता प्रगट करना आसात. आनी संतोष उल्हास आमकां आमच्या कुटुंबाक सदांच जावं दी. आमेन.